प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विस्वोर, वोड 42 ते 44 पर्यंत। लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 42 to 46। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। फारिजियांनो, कोटा कोटा तुमचे हळते लावन कोडीपात आनी सगळे तरेच्यो भाजीपालो हांचो दावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात, पूण न्यायानीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात। हे कायदे की तुमी पाळूंक जाय आसले आनी ते चुकोवचे न्हय आसले। फारिजियांनो, कोटा कोटा तुमचे देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी ठित्यार सालाम तुमकां जबरूच रुजतात। तुमचे कोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नोकळो जावन तांचेर चलतात तसले फोंड तुमी। धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताका प्रतिपालून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकां अपमान करताय। आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रांनो, तुमचें कोटा कोटा सोंसूंक जायना तसली ओशी तुमी मनशाक व्हरूंक लायतात, पूण त्या ओजांक एक बोट पर्यंत तुमी लायतशे नात। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू जेन्ना एका फारिजियोच्या घरा आसलो, कित्याक त्या फारिजियोन जेजूक आपल्या घरांत जेवणाक आपयल्लो आनी थिंचो जेवणाक फारिजियो आसले, धर्मशास्त्री आसले आनी कितें घडटा, आयची शिकवण जी जेजू दिता फकत फारिजियोंक दिना पूण धर्मशास्त्रीक पासून दिता। आनी कितें घडटा, जेन्ना जेजू त्या फारिजियोच्या घरा गेल्लो, भाव भयणीनो, कितें घडटा, जेजू थिंचोर आपले हात धुयनासतना आपलें जेवण खाता आनी तेन्ना फारिजियो ताका असो पळयता, अजाप जाता आनी जेजू म्हणटा ताका, आरे फारिजियोनो, तुमी फकत सगलो भायलो दबाजो करतात, सगळें तुमी जें कोत्तात फकत लोकांक बसत कोत्तात, लोकांक भाग्योन म्हणून दाखोवंक सोदतात। भाव भयणीनो, आमचें भाग्योनपण आमी फकत लोकांक दाखोवपाक करिना। जेन्ना आमचें काळी सारकें आसता, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमी पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत सारता, पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या मनाची नडसणणी कोत्ता। आतां भाव भयणीनो, आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जियेता, आमी लोकांक खोशी करपाक उलयना। जो आमकां पवित्र आत्मो सांगता, जे आमचें जिवीत पवित्र आत्म्या वरवीं आमी चलयता, तें जिवीत आतां जेन्ना आमी जियेता, भाव भयणीनो, देव आतां आमच्या सवें आमच्या वरवीं दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक पावता। पूण कितें घडटा, जो कोण फकत भायलो दबाजो करता, आपूण भाग्योन दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता पूण भितरल्यान कुस्को रावता, तांचें काळी सारकें ना। भाव भयणीनो, ती तांकांच फटयतात, ती समजतात की देवाक फटयतात आनी लोकूय फटवता, पूण देव केन्नाच फटवना। कित्याक भाव भयणीनो, आमचें काळी सारकें ना जाल्यार देवान आमचे बरोबर संबंद दवरूंक जायना। म्हणटच देवान आमचे बरोबर संबंद दवरूंक जाय जाल्यार आमकां खरेपणी जेजूचेर, ताच्या उतराचेर बावर दवरपाक एकदम गरजेचें। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, ताचें उतर आमी आयकता, त्या उतरा वरवीं आमी आमच्या मनाची नडसणणी कोत्ता, तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा। आतां कितें घडटा, पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता, आमचें जिवीत आतां जेजू भाशेन ह्या संवसारांत जाता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता। आनी आतां भाव भयणीनो, आमी खरेपणी सासणीक फळां, देवाची फळां, बरी फळां आमी दिवंक पावता। आनी जेन्ना आमी देवाची फळां आमी दिवंक पावता, कितें घडटा भाव भयणीनो, आतां आमी जें जिवीत सारता, आमी आतां देवाचें जिवीत पवित्र आत्म्या उदेशीं जियेता। म्हणटच आमी जेन्ना पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत सारता, आमी तोखतात तसलीं फळां दिवंक पावता, जी पवित्र आत्म्यान आमकां सांगल्यान ती मोगाची, सस्निकायेची, म्हणजे
पासियेंसाची आनी भाव भयणीनो जो कोण हे फळां दिता तो खरेपणी एक बरें जिवीत सारता म्हणून जेन्ना जेजून आयच्या शेवटच्या मनान त्या फारिजाक बरे भाशेन एक कडक जबाब दिलो एक धर्मशास्त्री आसलो तो म्हणूंक लागलो गुरुजी तूं आमकांय अपमान कोत्ताय आनी त्या वेळार जेजू ह्या धर्मशास्त्र्याक कितें म्हणटा तो म्हणटा तुमी सगळीं लोकांचेर व्हडलीं व्हडलीं जोड ओजां तुमी दितात पूण तुमी बोट पासून लायना तांकां आदार करपाक म्हणजे कितें भाव भयणीनो हे जे धर्मशास्त्री आसले ते लोकांक म्हणटाले तुमी अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय अशें करूंक जाय पूण तेच ते उतर पाडिनासले म्हणटच लोकांचेर असलीं ओजां घालताले आनी लोक आतां एकदम धर्माचे पयस वेतालो आनी जेन्ना आतां जेजू येता तांकां मोगाची खबर सांगता देवाच्या राजवटीची खबर सांगता लोक आतां ह्या धर्मशास्त्रांक ह्या फारिजांक सोडून जेजू फाटल्यान लागता कित्याक जेजू मोगाची खबर सांगतालो जेजू काकुतीची खबर सांगतालो आनी आज भाव भयणीनो आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्या आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता कित्याक जो कोण क्रिस्ती जिवीत जियेता तो उतर मोगान पाळटा फकत उतर पाडिना धर्म करिना कायद्या प्रमाणे चलना पूण तो मोगान चलता आनी जो कोण मोगान चलता तो देवाचें उतर पाळटा खरेपणी जेजूचो पाटलावदार जाता आनी तो आतां देवाक मानवलेलो जाता तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आमी देवाचें बोगसणें मागुया आमी देवाचें उतर जी आयकता तें उतर आमी देवान दिलां तें आमकां सजमणी आमी उतर पाळिना जाल्यार आयज तर आमच्या मनाची नडसणी करून तें उतर पाळूंक सुरवात करुया आनी खरेपणी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक आमी आमच्या मोगाच्या देखी वरवीं दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमी आमंत्रण दिवया आनी खरेपणी देवाच्या राज फुडें सरपाक आमी वावरूंक आमी जेजूची बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक परत दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.